नमस्कार. सीड डायरीच्या दुसऱ्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पयले भागाक उदंड प्रतिसाद दिल्याबद्दल तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तर आज सीड डायरीच्या दुसऱ्या भागात आमी घेवन आयल्यात सुदीन नायक हाणें बरयल्ली कथा दुर्गा. तोंडार नेटान पच्च पच्च करून उदक पडिल्ल्यान शांता शुद्धेर आयलें. ताणें दोळे उगडले. दाट झाडां आशिल्ल्या निर्जन रस्त्यार तें आडवें पडिल्लें. ताच्या सरभोंवतणी पोलिसांनी आनी लोकांनी गर्दी केल्ली. तांकां पळोवन तें मातशें काचाबूल जालें. एका हवालदारान ताका बेगीन उदक हाडून पिवपाक दिलें. सर, शुद्धेर आयलें. हवालदारान इन्स्पेक्टर पावसकाराक उलो मारलो. पावसकर फोनार उलयतालो. ताणें बेगीन फोन बंद केलो आनी धांवत शांता लागीं आयलो. हवालदारान आपली डायरी आनी पेन हातांत घेतलें आनी पावसकर सरांच्या प्रस्नाची वाट पळोवपाक लागलो. शांतान उदकाची बाटली सकयल दवरली. बाय, आतां कशें दिसता तुका? पावसकरान विचारलें. शांतान तकली हालत हयकार दिलो. तुजें नांव कितें बाय? खंयचें तूं? हांव शांता नायक. मडकयचें हांव. हांगा कितें घडलें बाय? आनी ताका कोणें मारलो? पावसकरान धवे कपड्यान धांपिल्ल्या मळ्या कडेन बोट दाखयत विचारलें. कितें? शांतान आबूज जावन मळ्या कडेन पळयलें. ताचेर घातिल्लो धवो कपडो रक्तान भिजिल्लो. एका हवालदारान मळ्याच्या तोंडावयलो कपडो पयस केलो. कितें? ताणें महेशाक मारलो? शांतान भिवन म्हणलें. कोणें महेशाक मारलें? दुर्गान. दुर्गा? कोण दुर्गा? पावसकरान परत प्रश्न केलो. म्हाका ताचे बद्दल चड कांयच खबर ना. हांव ताका कालच्यानूच वळखता, पूण स्वभावान खूब बरें तें. ओके रिलॅक्स. काल कशें आनी खंय मेळिल्लें तें तुका मातशें सांगता? शांतान काल घडिल्ली गजाल पोलिसांक सांगपाक सुरू केली आनी ते स्वताच भूतकाळांत पावले. शांता रस्तो क्रॉस करपाक राविल्लें, पूण ताचे भितर एक पावल मुखार घालपाचें धाडसूच नाशिल्लें. एका फाटल्यान एक अश्यो वेगान गाडयो धांवताल्यो. रस्त्या वयले व्हडले ट्रक तर ताका चडूच भिवयताले. 5 मिनटां तरी तें थंय तशेंच उबें उरलें. रस्तो क्रॉस करचो तरी कसो, होच पेस ताचेर पडिल्लो. खरें म्हणल्यार असो रस्तो क्रॉस करपाची ही ताची पयलीच वेळ आशिल्ली. ल्हानपणा सावन आतां मेरेन बापायन ताका केन्नाच रस्त्यार एकट्याक भोंवपाक दिलें नाशिल्लें. हालींच 2 सप्तकां पयलीं ताचो बापूय काळजाच्या आताकान संवसाराक अंतरिल्लो. आयजूच तें परत कॉलेजीक वचपाक भायर सरिल्लें. बापायच्या उगडासान ताच्या दोळ्यांत परत एक फावट दुकां भरलें. तें रडपाक पावलें. तेन्नाच ताका आजयेचीं उतरां याद जालीं. बाय, आतां तुजो बाबा ना. ह्या फुडें तुजे मुखार येवपी दर एक प्रसंगाक आतां तुका एकट्याकूच तोंड दिवचें पडटलें. म्हणूनच कसलेंय संकट आयल्यार नवदुर्गेचें नांव घे आनी मुखार वच. शांतान लांब स्वास घेतलो आनी दोळे बंद केले. श्री नवदुर्गा माता, जय नवदुर्गा माता. ताणें कडकडत पयलें पावल घातलें. गाडयांच्या भंयान ताका ताचें पावल खूबच जड भासपाक लागलें. तेन्नाच फाटल्यान रावन कोणें तरी ताका उलो मारलो. एक्सक्यूज मी, हांव हेल्प करूं तुका? खूब वेळ जालो तूं हांगाच आसा. चल यो म्हजे बरोबर. अशें म्हणत ताणें शांताचो हात धरून रस्तो क्रॉस केलो. शांताच्या जिवांत जीव आयलो. थँक्यू व्हेरी मच.
खरें सांगपाचें जाल्यार म्हाका रस्तो क्रॉस करपाक येयच ना. ल्हानपणासावन बाबाच हाडटालो व्हरतालो. मागीर आयज बाबा ना? ते चलयेन विचारलें. ना, ही एक्सपायर्ड. शांताचे दोळे परत दुखांनी भरले. ओ, आय एम सॉरी. आयज तूं नाशिल्लें जाल्यार घडये दीसभर हांव हांगाच उरता आशिल्लें. बाय द वे, म्हजें नांव शांता. तुजें नांव कितें? दुर्गा. ताणें जाप दिली. नवदुर्गा? शांतान अजापात विचारलें. वॉट? दुर्गा हांसलें. काय न्ही, ह्याच कॉलेजीक शिकता न्ही तूं? आपल्याच पिशेपणाचेर हांसत शांतान विचारलें. हय. सो फ्रेंड्स? दुर्गान आपलो हात मुखार करीत शांताक विचारलें. हय. शांतान हांसत ताचो हात धरलो. दनपरा कॉलेज सुटले उपरांत शांता स्वप्न देंवतालें. तेन्नाच प्रशांतान ताची वाट आडायली. प्रशांता बरोबर ताचो इश्ट महेशूय आशिल्लो. तुज्या बाबा बद्दल आयकलें. आयकून खूब वायट दिसलें. हांव पावो तुका घरा? प्रशांतान गालांत हांसत म्हणलें. कांय गरज ना. यो गो, पावयता तुका घरा. बाबा काय ना आतां तुजो. प्रशांतान ताका हाताक धरून ओडीत म्हणलें. हें पळय प्रशांत, तूं म्हजी वाट सोड. ना जाल्यार शांतान आपलो हात सोडून घेतलो. ना जाल्यार कितें करतलें? बाबाक सांगतलें? सांग मुगो, चल सांग. प्रशांतान हांसत म्हणलें. तेन्नाच थंय प्रिन्सिपल पावली. कितें चल्लां हांगा? कांय ना मॅडम. अशें म्हणत प्रशांत आनी महेश थंयच्यान गेले. दुसरे दिसा बसींतल्यान देंवतनाच शांताक दुर्ग मेळ्ळें. दुर्ग ताचीच वाट पळयतालें. कालच्या सारकोच दोगांनी रस्तो क्रॉस केलो. शांतान ताका काल घडिल्ली गजाल सांगली. प्रशांत आनी महेश आपल्याक कशें सतायतात तें लेगीत सांगलें. दुर्गाक तिडक आयली. आयज कॉलेज सुटले उपरांत सारकी बुद्ध शिकय तांकां, अशें म्हणत दुर्गा रागान गेलें. कॉलेज सोंपतकच शांता दुर्गाची वाट पळयत रस्त्यार राविल्लें. पूण दुर्गाचो पत्तोच नाशिल्लो. तेन्नाच अचानक एक गाडी येवन शांता मुखार थांबली. महेशान गाडयेचें दार उक्तें करून आपलो हात भायर काडलो आनी जोरान शांताक गाडये भितर ओडलें. शांत बोवाळ मारता म्हणून ताचें तोंड धांपून धरलें. दोगांनी ताका एका निर्जन रस्त्यार व्हेलें. शांतान जिवाच्या आकांतान बोवाळ मारलो. आई नवदुर्गे, पाव घे म्हाका. आई नवदुर्गे, पाव घे म्हाका. अचानक खंयच्यान तरी दुर्गा थंय पावलें आनी ताणें प्रशांताच्या काणसुलार सणसणीत थापट मारलें. त्या बरोबर तो सकयल पडलो. त्या बरोबर महेश सुरो घेवन धांवत आयलो. दुर्गान ताच्या पोटार एक खोट मारून ताकाय सकयल उडयलो. तांच्या हातांतलो सुरो घेतलो आनी सपासप ताच्या मानेर पोटार वार करीत रावलें. शांताचे दोळे मुखार काळोख आयलो आनी घुवळ येवन तें सकयल पडलें. शांतान घडिल्ली सगळी गजाल इन्स्पेक्टर पावसकराक सांगली. हवलदारान सगळें बरोवन घेतलें. शांतान तांकां प्रशांताचो पत्तोय दिलो. शांता, तूं मातशें पोलीस स्टेशनार वचून रावता? कांय फॉर्मालिटीज पुराय करपाक जाय. हांव रोखडोच येता. ओके सर. शांतान हयकारी मान हालयत म्हणलें. हवालदार, तुमी वचून प्रशांताक अरेस्ट करात. हांव त्या म्हणसर दुर्गाचो सोद लायता. कॉलेज प्रिन्सिपला कडेन ताचो पत्तो आसतलोच. मर्डर वेपन लेगीत गायब आसा. ताचोय सोद लायात. पावसकारान आपल्या हवालदारांक फरमायलें. कांय वेळान पावसकारान शांताच्या कॉलेजींतल्या प्रिन्सिपलाक फोन लायलो. मॅडम, हांव इन्स्पेक्टर पावसकर उलयतां. तुमच्या कॉलेजींत शिकपी महेशाचो खून जाला हें तुमी जाणत आसतलीं. हय, गजाल कानार पडले म्हज्या. आतां तुमी खंय आसात मॅडम? परत कॉलेजींत आयलां हांव. आमकां मातशी तुजी मदत लागतली मॅडम. हो खून तुमच्याच कॉलेजींत शिकपी एका दुर्गा नांवाच्या चलयेन केला
असो दुबाव आसा. मातशी म्हायती दिवशात. नांव कितें म्हणलें? दुर्गा? हय, दुर्गा. 1 मिनिट आं. मॅडमीन कॉम्प्युटराचेर नांव घालून सोदलें. आय एम सॉरी इन्स्पेक्टर पावसकर, दुर्गा नांवाचें कोणूच आमच्या कॉलेजींत ना. घडये शांताक ताणें आपलें खरें नांव सांगलें ना आसत. इट्स ओके मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच. पावसकरान फोन दवरलो आनी हवालदाराचो ताका फोन आयलो. सर, प्रशांताक आमी अरेस्ट केला. तुमी बेगीन पोलीस स्टेशनाचेर येयात. प्रशांत तकली सकयल घालून बशिल्लो. शांता लेगीत थंयच उबें आशिल्लें. पावसकरान येतनाच ताच्या कॉलराक धरलें. कितें कितें कसलो खेळ खेळटाले? चड चेडवांची फकाणां मारपाची उमेद न्हय तुमकां? सर ताणें म्हज्या इश्टाक जितोच मारलो, निशांतान बेगीन सांगलें. सगळे जाण हांव. म्हाका सांग, खंयच्यान धांवलें तें? अजुनूय मेळूंक ना तें, पावसकरान म्हणलें. कोण म्हणल्यार दुर्गा. महेशाक मारले उपरांत खंयच्यान गेलां तें? कोण दुर्गा सर? महेशाक दुर्गान न्हय, शांतान मारला. वो फोट उलयता. अशें म्हणत शांता प्रशांताच्या आंगार धांवून गेले. ताचे हावभाव बदल्ले. शांत स्वभावाचे शांता एकदम आक्रमक जाले. दळदिर्या, ताका शांता न्हय, हांवें मारला, हांवें. दुर्गान, तूं म्हज्या हातांतल्यान सुटलो, ना जाल्यार तूं लेगीत मरपाचो. शांताची उतरां आयकून पावसकर बुचकळ्यांत पडलो. 2 लेडीज कॉन्स्टेबलांनी येवन शांताक आडयलें. 4 दिसांनी पावसकर शांताचेर उपचार करपी मनोचिकित्सक दोतोर अग्नीक वचून मेळ्ळो. दोतोर, शांताक जालां तरी कितें? पावसकरान प्रश्न केलो. तुमकां सांगपाचें जाल्यार शांताक एक वेगळेंच दुयेंस आसा. ताचें हें दुयेंस हें एक मानसीक दुयेंस आसा. ह्या दुयेंसाक स्किझोफ्रेनिया अशें म्हणटात. जातूंत ताणें आपल्या मनात एक नवी काल्पनीक व्यक्ती तयार केल्या. म्हाका कळेना दोतोर. सांगता सर. शांता हें खूबच शांत स्वभावाचें चली. ल्हानपणासावन थंड, हळवें, कोणाकूच दुखोवपी न्ही. सगळें सोसून ओगी रावपी. समाजा कडेन लडपाक तें सक्षम ना. तें भियेता. म्हणटकच जें तें करपाक शकना तें सगळें करपाक ताच्या मनान एक नवी व्यक्ती जल्माक घातल्या, जी स्वभावान एकदम शांता परस वेगळी आसा. निडर, धाडसी अशी. मुखार येवपी खंयच्याय प्रसंगाक तोंड दिवपी. दोतोर अग्नीन अदीक म्हायती दिली. म्हणजे दुर्गा ही ताच्या मनान केल्ली काल्पनीक व्यक्ती? हय, ताणें तयार केल्ली व्यक्ती, जी ताचे शिवाय आनी कोणाकूच दिसना, पूण ताका ती एकदम जिवी भासता. दुर्गा ताका दिसता, ताचे कडेन उलयता, ताका जाय तेन्ना ताका मदत करपाक येता. सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना शांता संकटात आसता तेन्ना तेन्ना थंय दुर्गा येता. जें काम शांता करपाक शकना तें काम दुर्गा करता. आनी शांताक दुर्गा ही एक काल्पनीक व्यक्ती म्हणून खबर ना दोतोर? ना, हो खून सुद्धा दुर्गा न्हय, तर ताणें स्वताच केला हें लेगीत ताका खबर ना. ओ नो. आतां ह्या खुनाची ख्यास्त शांताक नो कायदो तशी परवानगी दिना. शांता मेंटली अनफीट आसा अशें मेडिकल सायन्स सिद्ध करता. म्हणटकच कायदो आतां ताका कांयच ख्यास्त दिवपाक शकना. आतां आमी शांतान तयार केल्ले दुर्गाक मात ताच्या मनांतल्यान काडून उडोवप खूब गरजेचें. हाका उण्यांतले उणे 3 म्हयने लागतले. आनी खरेंच शांता 3 म्हयन्यांनी बरें जालें. उपचार करतना दोतोर अग्नीक शांता भितरले दुर्गान खूब त्रास दिलो. पूण आपल्या अनुभवान दुर्गाक मुळास सावन ना करपाक अग्नीक यश आयलें. हें सगळें करतना ताणें शांता भितरली भिरांत लेगीत काडून उडयली. आतां शांता खूब बरी जीण जगपाक लागला.
प्रशांत आपल्या फ्लॅटार एकटोच आशिल्लो. अकस्मात ताच्या दाराची बेल वाजली. ताणें दार उगडलें. ओ शांता, तू हांगा? आपले पर्सींतल्यान रक्ताचे सुके डाग आशिल्लो सुरो शांतान भायर काडीत म्हणलें, शांता न्हय, दुर्गा. तर सीत डायरीच्या दुसऱ्या भागात तुम्ही ऐकताले सुधीन नायक हाणें बरयल्ली कथा दुर्गा. कथा तुमकां आवडली जाल्यार मुजरत लायक कॉमेंट करचें. धन्यवाद.